नमस्कार. हांव सगुण वेळीप, डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर, कला आनी संस्कृती ही खात्याच्या वतीन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतीन आमी तुमकां सगळ्याक जनतेक सांगपाक सोदतात की कला आनी संस्कृती खात्याची ही एक स्कीम जी कला सम्मान स्कीम. सो जी आमी जे कलाकार आमचे जाणटे 60 वर्साचे वयर असतात कलाकार, सो तांकां जाणटेपणाक सहाय्य करपा खातीर कला सम्मान स्कीम गव्हर्मेंट चलयता आनी म्हयन्याक त्या स्किमीच्या अंडर 2500 बेनिफिट्स दितात, रुपया बेनिफीट दितात पर मंथ. तर ही बेनिफीट आमचे कलाकार जे जाणटे आसा, सो ते जाणटेपणाक तांकां भायर सरपाक जे फॉर्मेलिटीज वेगळे वेगळे करपाक जाय, सो ह्यो करपाक त्रास पडटा. सो त्या खातीर आमी टॅक्नॉलॉजी वापरून ही कला सम्मान स्कीम आसा, सो ती ऑनलायन करपाची. जे सरकाराचे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आसा, सो त्या प्लॅटफॉर्माच्या मार्फत करपाचो हो एक आमचो प्रयत्न आसा. आनी ही प्रयत्नाक म्हणून आमी ही स्कीम ऑनलायन मार्फत करतात. सो तर करता आसतना ह्या फॉर्म भरपाची पद्दत म्हणजेच गव्हर्मेंटाचे विलेज लेवल एंटरप्रायसीस आसात, सो त्याच बरोबर सिटीजन सर्वीस सेंटर्स ही आसात. सो हेच्या मार्फत आमी तांकां ट्रेनिंग दिल्लें आसा डिपार्टमेंटाचे ही स्कीम इम्प्लिमेंट करपाक. सो त्याच त्याच VLEs मार्फत नाजाल्यार CHCच्या अंडर आमी ही स्कीम राबोवपाचो सरकार गव्हर्मेंट लोकल मनशां आर्टिस्टां पर्यंत वचपाचो हो एक आमचो प्रयत्न आसा. VLEs आनी CHCs आमी हेज्या मार्फत ही फॉर्मां घेवपाचो एक प्रयत्न आसा. सो त्याच बरोबर जेका सामकेंच जमना, सो तांकांय आमी हांगा डिपार्टमेंटाक जे कोण लागीं आसा, सो ते येवपाक शकतात. सो हेंच्या खातीर आमी डिपार्टमेंटानूय फॅसिलिटी दवरली आसा. पूण ही फॉर्मां ऑनलायन करपाचो आमचो एक मुख्य उद्देश आसा. सो आयज आमी सगळे म्हणटात की ऑनलायन, सो तितूंतल्यान हो आमी एक प्रयत्न आसा. सो तेन्ना VLEs आसा, सो थंय अशे जाणटेले कोण आसा, सो तेंच्यांनी वचून आपलो फॉर्मां थंय भरपाक ऑनलायन भरपाक जाता. तर फॉर्मां भरता आसतना सो तेंच्यांनी आपलो एक फोटो व्हरचो पडटा आनी थंय डॉक्युमेंट्स म्हणजेच तांकां दोग जाण कोण वळखतात, सो हेंचे पत्र जाय पडटा. सो ते आयडेंटिफिकेशन सी बाबा हे खरेंच 2 आर्टिस्ट. त्याच बरोबर तेंचो बायोडेटा आसा. सो बाबा आपूण इतले वर्सां कितें काम केल्लें, खंय कलाकार म्हणून कसो परमळ्ळो, खंय म्हणजे आपली कला ही दाखयल्ली खंय, सो तेजो फूल बायोडेटा सो तेणें आपले परेन दाखोवपाचो आसता. सो हे विथ आधार कार्ड आनी बँक डिटेल्स. सो हे डिटेल घेवन तेंच्यांनी CHCक वचपाचें नाजाल्यार VLEक वचपाचें आनीक थंय फॉर्म भरपाचें. आनीक हे फॉर्म भरता आसतना सो तेंच्यांनी आपले एक सादो मोबायल सुद्दां जेचेर तांकां कम्युनिकेशन करपाक शकतले की बाबा आपल्याले फॉर्म आसा पळय, सो ते भरले, पास जाले, कितें जालें. सो हें करपाचो तांकां त्या खातीर एक सादो मोबायल सुद्दां एक उपयोगाक पडटा. सो हें आमी ही टॅक्नॉलॉजी आमी वापरून आयज जनतेक जो जाणटो कलाकार आसा, सो तो कलाकार घरा बसून सुद्दां फॅसिलिटी ही घेवपाक शकता. तर कशी घेवपाक शकता, सो त्या खातीर जे अशे VLEs आसात, सो ऑनलायन माध्यमांतल्यान गोवा गव्हर्मेंट www.govaonline.gov.in हेच्या मार्फत सुद्दां गव्हर्मेंटान अशी ग्रामीण मित्र म्हणून हो एक कॉन्सेप्ट केल्लो आसा. सो तितूंत तेंच्यांनी सपोज जर ह्या एक टोल फ्री नंबर आसा, सो तो टोल फ्री नंबर म्हणजे 14471. ह्या टोल फ्री नंबराचेर फोन केलो सो जाल्यार बाबा तो खंय रावता, सो तेजी म्हायती दिली जाल्यार थंय लागींची VLE खंयची आसा नाजाल्यार सिटीजन सर्वीस सेंटर खंय आसा, सो तांकां कॉन्टॅक्ट करून तांकां कळटा की बाबा अमके कडेन आपल्याले लागींचेच VLE आसा नाजाल्यार CLC आसा म्हणून. सो तर ही ऑल ओवर गोवा 170 नॉर्थ गोवा आसा आनी 180 सुमार सावथ गोवाक आसात, ही फंक्शनल आसात. सो तेन्ना जेन्ना ह्या टोल फ्री नंबराचेर सो ती कॉन्टॅक्ट करतली, सो तेन्ना सो तांकां कळटलें की बाबा आपल्याक लागींचें खंयचें आनी थंय वचोन तेंच्यांनी ती फॉर्म भरपाक जाता. आपले डॉक्युमेंट सगळे आसात पळय, सो ते घेवन तेंच्यांनी थंय वचपाक जाता. नाजाल्यार
सपोज तांकां सामकेंच घरांतल्यान भायर सुद्दां सरपाची डिफिकल्टी आसा पूण तेंचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसा सो जाल्यार ग्रामीण मित्र म्हणून कॉन्सेप्ट आसा सो ते ग्रामीण मित्राच्या कॉन्सेप्टा मदीं सो तेंच्यांनी सांगपाक जाता की आपल्याक अशी अशी सर्वीस घेवपाची आसा सो तेन्ना तेंची नॉमिनल फी कितें आसा पळय सो ती पे करून सो तो ग्रामीण मित्र आसा पळय सो तेंच्या घरा कडेन येता सो तेजे ते फॉर्म भरता आनी मागीर परत प्रोसेस करून सो तेंचे ते डॉक्युमेंट जे कितें आसा सो ते परत तांकां दिता ही सुद्दां एक सरकाराची ग्रामीण मित्र म्हणून कॉन्सेप्ट आसा सो ह्या VLEs आनी CHC सो ह्या दोनी माध्यमांतल्यान त्याच बरोबर तिसरं म्हणजेच आमी आमच्या डिपार्टमेंटाकय आमी असो हो एक माध्यम एक फॅसिलिटीज दवरल्ली आसा सो जेका सामकेंच जमना सो तेंच्यांनी हांगा सुद्दां येवन करपाचो हो एक आमचो आवेश आसा आनीक हांव सगळ्या जनते कडेन मागपाक सोदतां की जे आमी जेन्ना कला आनी संस्कृती खातें सांबाळटात सरकार सांबाळटा सो त्याच बरोबर आमचो मिनिस्टर गोविंद गावडे सर मार्गदर्शना अंडर हें सगळें चलता सो तेन्ना लोकांनी नाराज जावपाक जायना सो तेंच्यांनी ह्या कलाकारांची आमी उर्बा वाडोवपा खातीर सो तांकां जाणटेपणाक त्रास जावपाक जायना सो तेंचे जे कलाकाराचें उरलेलें जीवन सुरळीत आनंदीत उरपा खातीर जगपा खातीर सो आमची ही एक ल्हानशी स्कीम आसा सो ती सगळे कलाकारांनी आत्मसात करची ती फॉर्मां भरची आनीक आमकां सो तेंची सेवा करपाक ही एक संदी दिवची अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां आनीक ह्या प्रसार माध्यमांतल्यान ही स्कीम स्प्रेड जातली इन्फॉर्मेशन जे डिपार्टमेंटाचें आसा सो ते सगळ्यांक पावतलें आनीक जो खरो कलाकार आसा सो तो हो बेनिफीट घेवपाक फुडें सरतलो आनीक आयजच्या ह्या जगांत जे टॅक्नोलॉजी युग म्हणटात सो तितूंत आमी भागीदार रावतले आनी अशी सगळ्यां कडेन अपेक्षा दवरतां परत एकदां सांगपाक सोदता की हे कला सन्मान स्किमीचे बेनिफीट घेवपा खातीर आमी डॉक्युमेंट्स म्हणजेच फोटो जाय पडटलो बँक डिटेल्स जाय पडटले आधार कार्ड जाय पडटले बायोडेटा जाय पडटलो सो त्याच बरोबर दोग जाण वेल नोन कलाकार आसा सो तेंचे रिकमेंडेशन सो तेंचे लेटराचेर ती लेटरां ती जाय पडटा सो हे सगळे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी लावन ह्या CHC VLEच्या मार्फत नाजाल्यार आमचे मित्र आसा सो तेंच्या मित्राच्या मार्फत ही फॉर्मां भरपाक भरून घेवची आनी आमचो तांकां सदांच सहाय आसतलो सो ह्याच बरोबर दुसरें म्हणजे जे एक्झिस्टींग सुद्दां आतां आज पर्यंत जे कलाकार आसात कला सन्मान बेनिफीट घेतात सो तेंच्या खातीर सुद्दां ही लायव्ह सर्टिफिकेट आसा सो ती एवरी 6 म्हयन्यांनी आमी तांकां लायव्ह सर्टिफिकेट मागयतात जेणे करून कोणूय एक्सपायर जालो नाजाल्यार कितेंय जालें सो जाल्यार ताका तें बेनिफीट टायमार मेळपाक जाय बाबा तो आसा आनी त्या खातीर आमी हे लायव्ह सर्टिफिकेट हो कॉन्सेप्ट सगळे स्किमीन आसा सो तो एवरी 6 म्हयन्यांनी आमी घेतात सो हो लायव्ह सर्टिफिकेट सुद्दां तेंच्यांनी गांवाचे गांवाकच ते ऑनलायन केली करपाची ही एक आमची फॅसिलिटी आसा सो ती ऑनलायन सपोज जर केली जाल्यार तेंचे जे बेनिफीट आसात सो ते म्हयन्याक तांकां आमी सुरळीत दिवपाक शकतले सो ह्याय खातीर जे एक्झिस्टींग कला सन्मान बेनिफिशरीज आसात सो तेंच्यांनी हेजो फायदो घेवचो सो लायव्ह सर्टिफिकेट आपली आमी तांकां दितात सो ती सर्टिफिकेट तेंच्यांनी भरून सो ती ऑनलायन केली आनी आमकां धाडली जाल्यार तेंचे आमी तांकां टायमली बेनिफीट दिवपाक शकतले सो परत एकदां सगळे जनते कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी जे एलिजिबल आर्टिस्ट आसा आमचे कलाकार आसा सो ते कलाकारांनी हे कला सन्मानाचे फॉर्म ऑनलायन भरून आमकां मदत करची आनीक सरकारा कडल्यान जे बेनिफिट्स आसा सो ते बेनिफीट घेवचे सो देव बरें करूं.